पणजेत तशें पळयत जाल्यार ग्रीन बूथ आसा, दिव्यांग बूथ, वुमन स्पेशल बूथ असे विविध बूथ हांगा रेडी जाल्ले आसा. आमी सध्या आसा टीबी हायर सेकंडरी कांपाल हांगासर आनी तशें मागीर फाटल्यान पळोवपाक शकता तुमी. हांगासर हे डेकोरेशन सगळें केलेलें आसा. ग्रीन बूथ हो हांगा रेडी जाल्लो आसा. तसो पळयत जाल्यार बूथ नंबर 25, 26 हे दोनूय ग्रीन बूथ म्हणून हांगासर सध्या सगळे सजयल्ले आसा. पड्डे ग्रीन लायल्ले आसा, लायटी लायल्ल्यो आसा ग्रीन कलरच्यो, माडाच्या चुट्टा पासून डेकोरेशन केलेलें आसा. सो अशा तरेन गोंयांत म्हणनाका तशें पणजे सगळे जे बूथ आहा ते सध्या रेडी जाल्लेले आसा. आनी फाल्यां सकाळी पणजेत मतदान करपाक येतले. हे दोन ग्रीन बूथ आहा, पार्ट 25 आनी हो पार्ट 26 तो. आनी हे दोन्ही ग्रीन बूथ केल्ले आहा. आमी एक हो नवीन उपक्रम घडोवन हाडलेलो आहा. आमचो मामलेदार सराच्या मार्गदर्शना खाली हे सगळें जाल्लेलें आसा. तशेंच आमचे काल विजीट जाली तेन्ना सगळे आमचे डेप्युटी कलेक्टरान बी बऱ्या भशेन हे सगळें जाल्लेलें आहा. आनी आमची सगळी चडशी तयारी जाल्लेली आहा फाल्यां खातीर. आनी सकाळी 7 वरांचेर आमचें मतदान सुरवात जातलें ते सकाळी 6 मेरेन. सांजे 6 हय 6 मेरेन. सो तुमची आतां भितरले सगळी वेवस्था जालेली सगळी वेवस्था आमी वेवस्थीतपणे केल्लेली आसा. आनी सगळे आमची जी टीम आसा आमचे एक पणजी ARO सगळे मेळोन आमी एक केल्लेली आसा बरे पैकी. एक बरो उपक्रम घडोवन हाडलेलो आसा. आनी सगळी वेवस्था म्हण व्हीलचॅर म्हण, उदकाचे बाटल्यो म्हण, तशेंच मागीर कूलर म्हण, मागीर तशेंच जी सेवा जावंक जाय पळय ती सगळी मतदान केंद्राचेर आमी प्रोवायड केल्लेली आसा. कोणी मतदार दिव्यांग घेवन सगळ्यांची वेवस्था आमचे परीन आमी वेवस्थीत केल्लेली आसा. तसोच होय एक नवीन उपक्रम आमी केल्लो आसा. ग्रीन बूथ जाल्लो जेन्ना कळ्ळें तेन्ना आमकां ऑफिसासून ही झाडां प्रोवायड केल्ली आसा. आनी हांगा बिफोर आनी आफ्टर जर पळयशात न्हू हांगा खूब अशें मॅस आसलेले, निवळ नासलेले. हें आमी सगळें क्लियर करून घेतलें. आनी ही पळय झाडां लावन घेतलेली आहा, भिंडाची जावं सिताफळाची जावं जी आमकां प्रोवायड केल्ली पळय. आनी हे BLO एक आमकां जबाबदारी दिल्ली आहा की आमकां ड्युटी आसता एवरी शुक्रारा हांगा येवन हे झाडाचेर पळोवपाचें, आमी उदीक बिदीक घालपाचें, म्हणल्यार तांकां रक्षण करपाचें, जेणे करून हे गो ग्रीन इनिशिएटिव्हा खातीर एक मोठें योगदान अशें जावचें आहा. आनी म्हणून आमी हे सगळे जाण आनी एक जावन केल्लेलें आहा. आनी आमी प्रिंसिपलाकूय आमी अपील केल्लेलें आसा की तुमी एक्स्ट्रा करिक्युलम एक्टिविटी म्हणून हे भुरग्यांनी हांगा उदीक घालपाचें, कितें फर्टिलायझर घालपाचें, कितें करपाचें, एक बरें एक आमी सांबाळून दवरया पर्यावरण. तशें आमी सगळे ग्रीन बूथ दाखोवपा खातीरूच न्हू. आनी आमी हे पळयतले की ही झाडां ही वाडटली अशें म्हणून. खरेंच हांगा निवळ नासलें, आमी निवळ करून बरें अशें एक बारीकशें गार्डन करपाचो एक आमचो विचार आहा फुडें म्हणजे गार्डन टायप अशें ल्हानशें झाडां फूड बेरिंग ट्रीज आमी प्लांट केल्लेली आसा त्या खातीर. प्रुडंटा खातीर कांपाले वयल्यान रुपेश रावत.